गोंयांत राजकीय वातावरण तापिल्लें आसून लेगीत आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परबाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खर टिका केली। वैयक्तीक महत्वाकांक्षा आनी अपरिपक्वताय वक्तव्यांचो आरोप करून काँग्रेस पक्षान आरजीपीच्या नेतृत्वाचेर प्रस्न निर्माण केला। पळयात पुराय बातमी। एके वाटेन राज्यात कलम 39A रद्द करपा खातीर व्हडलें आंदोलन सुरू आसा। तशेंच गोंयच्या हिताचो प्रश्न प्रलंबीत आसा। अशा वेळार मनोज परब युती कडेन चर्चा करपाक व्यस्त आसात। तांचें लक्ष फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक म्हत्वाकांक्षेचेर आसा, अशी खर टिका काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकरान केला। मजगतीं मनोज परबाची वागणूक अपरिपक्व आसा। विरेशान मनोजाच्या बदलाक आरजीपीच्या पक्षाचें फुडारपण करचें अशें आमकां जाय जाल्यार म्हणूं येतालें, पूण त्या पावंड्यार वचपाची आमची इच्छा ना। मनोजान आमच्या अध्यक्षाचेर विधान करचे पयलीं बारीकसाणेन विचार करचो असो सल्लो दक्षिण गोंयचो काँग्रेस फुडारी सावियो डी सिल्वान दिलो। आझाद मैदानाचेर जाली त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A चेर उलयले। सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो, पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले। सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले। पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो। हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो हेंच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो। तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया। तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय। अरे आयज 39A हें रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना। आयज तो एलायन्स वचात थंय एलायन्स करुया। एलायन्स सगळ्यांक जाय, जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें। तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना। आनी तुका एकट्याक जाय एलायन्स म्हूण तूं आमच्या अध्यक्षाचेर, आमच्या पार्टीचेर आरोप करूंक शकना। तुका कोणीच अधिकार दिवंक ना। तशेंच तेचेर एक एटॅक जालो, जे कशे पद्दतीन ताका सेकंड फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेचेर विरोध करून एक उलो जालो। तशेंच 39A हाचेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजीकरान सगळें सांगलां। जे हो जालो जे प्रोटेस्ट, बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले, पूण हांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड। एकूच मुद्दो उलयताले ते एलायन्साचेर। हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता, जे आमचे प्रेजिडेंटाक हो BJP म्हूण, काल आजोच कार्यकर्ता हो विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळया तुमी। हाजेर गमता की हो CMाक एटॅक करूंक दिना। हाजेर काल सामकें सिद्ध जालां की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो म्हूण। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।